गायन घेऊया A24 पेज नंबर 12 A24. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी 7वें 9वें भेटयता बोंपाट सायबिणीक. मागुया आमची सगळीं मागणी आमचे पासत आमच्या गोरेब्यां पासत सायबीण मांयचे मुजतीन देवा मुखार दवरुया. दुसरें तेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पॅटसन रॉड्रिगीस. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया सारिना क्रास्टो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. रॉय देवस हो डावन सिंड्रोम हातून कश्टवता. ताचेर किरीत भाशेन देवान आशिर्वाद घालूंक मागूंक लायता. ताची पासत आमी हे मिसाचे भेटेन मागुया. आमचीं दोतोनीचीं भुरगीं पयल्यो कुमन्यो घेवंक आपली तयारी करतात. तांची हे निमणे थोडेशे दीस तयारेचे देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक फाल्यांच्या दिसा किरीत भाशेन ती आपलें पयलें कुमसार कोत्तलीं. ह्या भुरग्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांची तयारी बरी भाशेन जावंक तांचे पासतूय मागुया. आमचे फिरगोजेचीं 400 वर्सां आमी मनोवपाक तयारी सुरू करतले. हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनीक ह्या दिसांनी आमची फिरगोज गवळीक सभा घडोवन हाडूंक आमची तयारी आनी आकारणी चालू आसा. ह्या आकारणीचेर आनी आकारणी घेवंक हाजीर जातल्या आमच्या विचून काडलेल्या भावा भयणांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. तुमचें सगळें आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, देव आमा मनशांक रचून संवसारांत पाठयता आनी पाठयतना एक खेरीत कार्या दिता. थोड्यांक व्हड जाल्यार थोड्यांक ल्हान. आमच्या कार्यान आमी देवभिरांतीन देवा आनी पेल्याच्या मोगान भरून आमचो वावर जबाबदारेन करूंक फावो. आयज बोंपाट सायबीण मायेचें 7वें 9वें सगल्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपल्या हातान आसलेलो वावर एक व्हड आपोवणें आनी जबाबदारी म्हूण वळखून सगल्या देशांनी आमच्या भारतान तशेंच आमच्या गोंयांत शांती एकवट आसूंक एकामेकाच्या भावनांक मान दिवंक धर्माचो वेगळोचार पयस करून एकचारान जिवन पोरजे मोदें शांती संवस्काय आसूंक तशेंच तशेंच आयज पवित्र सभा सांत पावलूच्या परतण्यांची परब करता. जेजूच्या पाटलावदारांक पिडापीड दिवपाचें जिवीत सोडून पावलू जावन जेजूची बरी खबर मरो पर्यंत परगटली. बागेवन पावलूचे देखीन आमचो भावार्थ सांबाळुया आनी भावार्थाचे उर्बेवंत परगटणार जावंक
ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमकां कृपा मागुया. हीच भावना मनान धरून हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले स्वार्थीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदा देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायते सोरपदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपदवेदा देवा आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा तू संसाराचे पाप काटा आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक महिमा देवा उत्सर्गी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं महिमा उत्सर्गी आनी शांती प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोमेस्त मनशांच्या खोऱ्या बापा बाबार्थाक परतल्ल्या बागयून पावलून तुज्या धर्मदुतान निरंतर वावरान केल्ले शुभ वर्तमानाचे परगोटणे वरवीं आख्या संवसाराक तुवें सर्वणीची शिकवण दिली. ताचे परतणेचो दीस आज समोर उमताना आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत तुज्या स्वताची गवाय आमी दिवंक निर्मी आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता ससनाच्या ससनान. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून जेरुसल्याचे जुदेवांक म्हणलें, हांव एक जुदेव. सिसिलियेच्या तार्सुसांत हांव जल्मल्लों, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालों. आमच्या पुर्वजांची समूर्त बारीकसाणेन पाळूंक गामालियेलाच्या पांयाशी हांव शिकलां. तुमी सगळीं आयज उर्बा दाखयतात तशीच हांवें देवा विशीं उर्बा दाखयल्या. हे वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मोरनाक पावसर दुमालो दिला.
दादल्यांक तशेंच बायलांक सांकलींनी बांदून हांवें बोंदखणीन घाल्यात आनी हाचे कडच्यो दामास्कांत आसलोल्या जुदेव भावांक हांवें चिटी घेतल्यो आनी ह्या मनशांक खास्त लावचे पासत तांकां धरून आनी सांकलींनी बांदून जेरुजल्यांत हाडूंक म्हूण हांव दामास्काक वेतालों. प्रवास करतना आनी दामास्काक लागीं पावता पावता दोनपारच्या वेळार सोर्गार थावन ओर्चीत व्हड उजवाड म्हजे भोंवतणी पोरजोळ्ळो. तेन्ना हांव जमनीर पडलों आनी अशें सांगतालो एक ताळो हांवें आयकलो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण म्हाका तूं दुमाळो दिताय? पूण हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजरेचो जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. म्हजे बरोबर आसले तांणी उजवाड पळयलो, पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो ताळो तांणी आयकूंक ना. हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें करचें सायबा? आनी सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ, दामास्कांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगळें कोण थंय तुका सांगतलो. त्या उजवाडाच्या लोकलोकान म्हाका कांय एक दिश्टी पडोना जालें देखून म्हज्या सांगातांनी म्हाका हाताक धरून दामास्काक व्हेलो. थंय आननियास म्हणलोलो कोणेक समूर्ती पोरमोणे भोक्तिवंत मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगलो जुदेव लोक मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो. म्हजेशी उबो रावन ताणें म्हणलें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका परती मेळूं. थंयचेच थंय म्हजी नदर म्हाका परती मेळ्ळी आनी हांवें ताका पळयलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजाच्या देवान आपली खुशी ओळखूंक, प्रमाणिकाक पळोवंक आनी ताच्याच तोंडांतलीं उतरां आयकूंक तुका विचून काडला. तुवें देखलाय आनी आयकलाय तें सगळें मनशांक सांगूंक तूं ताचो गोवाय जातलोय. आनी आतां उशीर कित्याक कोत्ताय? उठ आनी ताचें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घे आनी तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पुरगूट करात. परतून म्हणुया, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पुरगूट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात, सोर वोय पोरजानो यावेक नान वाडात. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पुरगूट करात. ओचोल मोगाची ताची तीर खुशी, दोयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान पुरगूट करात. उद्गार. हांवें तुमकां विचून काडल्यात, तुमी वचूंक तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेसून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानलोल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं
आठवो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय बी ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. सिलिसियाच्या तार्सुसाक जल्मल्लो आनी गामालियल ह्या व्हड प्रोफेसरा सोडशीं शिकलोलो पावलू जाणार आसलो. बरे तरेन आपले जे इस्रायलीत आसले तांचे सुमूर्ती प्रमाणे कायदे जाणा आसलो. इतलेंच न्ही, सुमूर्तीन कितें बरयल्लें आसा तें बारीकसाणेन ताणें शिकप केल्लें आनी आपल्या शिकपान तो उदीक माहीर आहलो. भाव भयणीनो, होच मनीस जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना क्रिस्तांवांक किरीत भाशेन जेजूची शिकवण, पुनर्जिवनपणाची शिकवण दुसऱ्यांक सांगतात म्हूण तो तिडलो आनी पिडापीड दिवंक लागलो. जायते जाणांक भोव करून भाग्यो स्टिफनाक मारतात तेन्ना तो थंयसर गोवाय आसलो आनी तो इन्चार्ज आसलो. किरीत भाशेन स्टिफनाक मारूंक आनी थंयसर हुकूम दिवंक तो हाजीर आसलो. असल्या मनशाक दामास्काचे वाटेर किरीत भाशेन पवित्र आत्मो ताचेर एके भाशेन जोगलांचे परी दिश्टी पडून उजवाड जावन जेजू ताका विचारता, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? आनी उतरां तो सोजमना. पूण उपरांत ताका घुमून येता तो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त. बाबा विन्नू, ताका आज्ञा मेळटा ते भाशेन तुवें आनी अननियस म्हणटा तुवें एक भक्तिवंत मनीस आसा ताचेशी वच, तुजीं पातकां किरीत भाशेन जिविताची नवसरणी कर. तुवें म्हाका पिडापीड दिल्याय, आजतान तूं खरो म्हजो प्रवादी कसो, म्हजो जिवितान जाल्ले दर एके घडणेचो बरो परगटणार जातलो म्हूण जेजू ताका आश्वासन दिता. जिवितान आमची नवसरणी जाता भाव भयणीनो, तेन्ना आमी खरेंच देव आमकां आख्खें जिवीत आपल्या बऱ्या वावराक भेटोवंक उलो मारता. भाग्यून पावलून आपल्या जिवितान तेंच केलें. आपलें जिवीत किरीत भाशेन जेजू खातीर आनी ताच्या वावरा खातीर ताणें भेटयलें. आमी जाणो जायत्यो चिटी भोव करून समुदायांक ताणें बरयली. कोरींतकारांक, हेब्रेवांक, आमी म्हणटा रोमकारांक, गालियेसकारांक, मागीर फिलिपकारांक ह्यो चिटी बरोवन ताणें किरीत भाशेन ह्यो समुदाय जागृत केल्यो, जिवाड केल्यो. जायते समुदाय क्रिस्तांव पयले जे आसले थंय ताणें उदीक तांकां जिवाड केले आनी तांकां जीव वाडलो. जेजूक गोवाय दिवंक भाग्यून पावलू तयार आसलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत हे निमाणी जावन आसा आवेसवोर मार्कूचो आनी थंयसर कांय बरीं उतरां आमकां मेळटात. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगट करात. मोशे गोवाय तुमी जायात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो. सोडवण जोडूंक सोडवणदार आमकां पाठयता. ही सोडवण जोडूंक भाग्यून पावलूक जेजून परतून एक नवें जिवीत दिलें. आयज ताची परतणी हे विशीं आमी सावलो आसा तो पावलो जाता ती समरुमता. कित्याक एके भाशेन आमकां उदाहरण मेळटा. आमचे इंडियेक आमकां उदाहरण मेळटा. मारिया राणी हिका जिवेशी मारल्या उपरांत समंदर सिंग आपलें जिवीत बदलता. जेजूक तो आपणायता आनी खरी सोडवण ह्या क्रिस्ती जिवितान आसा म्हूण तो साथ मानून घेता. आमकांय भाव भयणो जायतीं आमच्या जिवितान असलीं मनशां मेळटात जावं आमच्या समाजान, आमच्याच घरच्या मदें, जे आपलें जिवीत वायट रस्त्यार जियेतात पूण परतून एकदां तांच्या जिवितान नवसरणी मेळ्ळ्या उपरांत उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जियेल्या उपरांत सोडवणीचीं हातयारां तीं जावंक पावतात. जिवितान तुका आनी म्हाका आज उलो देव आमकां ही सोडवण जोडल्या उपरांत दुसऱ्यांक बरे तरेन ती परगटूंक उलो मारता. हेच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. भाग्यून पावलो भाशेन ओदीक आमी बाबा भयणो आमच्या जिवितान ओदीक स्फूर्ती घेवंक, भाग्यून पावलो भाशेन
ओदीक भाव भयणो आमी बोड घेवंक बोडवंत मनशां कशीं जावं ही देवाची सोडवण 12 शिसांकूच न्हय पूण आमकांय दिल्ली आज्ञा ही देवाची सोडवण बरी खबर परगटूंक आमकां दिल्ली आज्ञा दुसऱ्यांक आमी पाठोवंक ओदीक ओ क्रिस्ती बाबा भयणां आमची ही सोडवण जोडूंक पावूं आनी सोगलीं आमी एका दिसाक ह्याच सर्गीच्या राशान सर्गीचें राय स्थापून देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक वावरूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C17 पेज नंबर 35 C17. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सुर्प द्वेदा देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा तांबो नासतनाची वर्तमान परगटूंक आनी तुजे मोहिमेची ओळख सगल्या लोकांक दिवंक वा घेवन पावलो तुज्या दोमदूताक पवित्र आत्म्यान सर्गीचो उजवाड दिलो ही आमची बेटोणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थान ती रावंक आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपद्विदारान सासणेच्या देवा सूर कार्यान सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकोवण सगल्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दोरनूताचे बुनयादीर तीर आनी गोड बांदून दवरले देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र Sorgani samsar borla sushanamui bhavan, usorgin tukasoi soi, sarvesparache namiyata tansin soi, usorgin tukasoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेची सुक्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें रोगोत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा कुरात.
वावरताचो गुड पोरगो तुया तुझ्या कुर्सानी पुरून जीवन मोना पूर्वी तुवे आमकां सुरली सोम्या संसाराच्या सोडून आमची सोडून बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत तर आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलीप नेरे आमचे गोवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपर जरीत मुखार मोड पुरोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेन सुसे बागेन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमच्या सुरुंडाराच्या आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं शिकोशी स्वर्गांत जाता आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां कांय पडूं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसकांची कशी परमेंतका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेतान राजवत चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यां आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी शुभ वर्तमान मानून घेवंक आनी जिविताची नवसरणी करूंक हो जेजू आमकां आपयता ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी म्हज्या भितर म्हाका फावो ना तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. सर्वेस्परा बागेवन पावलो तुजो दोन दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उज्यान उदीक पेटलो आनी सगली क्रिस्ती पोज्जेचे उस्के ताणें आपणाचेर घेतले. आमी आतांच शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमच्याय काळजांनी तोच उजो पेटूं. सोमेस्त आमच्या भावा भयणीची उर्बेन सेवा करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां किरीत भाशेन झेंडा फेरावंक आमी भावा भयणीनो 26 तारीख म्हणटकूच 8:15 किरीत भाशेन फ्लॅग हॉइस्टींग झेंडा ताचो फ्लॅग हॉइस्टींग चिखलेच्या पंचायतीन जातलो म्हूण तुमकां कळीत करता. तशेंच मागीर GPD प्लॅन विलेज पंचायतीचो फायनल अप्रुवल करूंक थंयसर ते किरीत भाशेन तुमकां हाजीर रावंक मागतात. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सर्वोद्वेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोजीची गवळीक सभा नव्यान स्थापचे खातीर मागणें. सर्गीच्या बाप्पा तुवें मोगान आमकां रोचल्यान तुज्या पुता जेजून मोगान आमकां सोडयल्यान तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान तुजो मोग चाकूंक आनी सोगल्यांक मागूंक तुजो वाव चालू दवरूंक. ह्या गवळीक वर्सांत आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगळ्या फिरगोसांनी फिरगोस गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्यो. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भाव भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पुनर्स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयते मनान खान मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमी मागता. हें सोगलें आमी तुजे कडेन मागता. तुजो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. भाव भयणीनो, आमी मागणी थंयसर बरोवन धाकटुल्यो तुमकां लिफलेट दवरलेल्यो आसात. उपकार करून तुमी त्यो घेवचे म्हूण आमी मागता. गायन घेऊया T12 पेज नंबर 207 T12.